नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। आदी लोलयां उपरांत सांग्यावेल्यानूय IIT प्रकल्प गुटलायलो। 70तले गुळेली येता IIT मंत्रिमंडळाचो शिक्को। घुमट गोयचे लोकवाद्य ऑक्टोबरांत टुरिझम सिजना आदी वाडटले शेका। उटंगार हुंवारांत गोंयाक 170 कोटीचे लुकसाण। गोंयान केंद्राक दिलो रिपोर्ट। केंद्राकडच्यान 170 कोटीचे आदाराची मुख्यमंत्र्याक आशा। पेडणे दिवचले केळी बागायतकारांच्या हातार आदाराचे चेक। उसकारांच्या उशेलांनी शिपणावळीचे प्रस्नाक उपाय काडूंक WRD शेतकी खातें PWD सहकार मंत्र्याची एकठांय बसका। एप्रिल मेरेन उसाक उदकाची वेवस्था संजीवनीचे मात धडना। पणजेत ऑक्टोबरा सावन पे पार्किंग पयल्या वरा खातीर 20 रुपया, फुडल्या प्रत्येक वराक 15 रुपया लावपाचो महापालिकेचो विचार। महापौराचे पणजे यो वच करतल्यांक शिनार। आनी स्टायलिस्ट खेळ आनी सातत्यान जैत जोडपी भारताची फुटबॉल टीम फुडल्या 2 वर्सांत तयार। कोच इगोर स्टिमाचाक विस्वास। वर्ल्ड कप क्वॉलिफायरांत पयली मॅच ओमाना आड। लोकांनी आवाज काडल्या उपरांत आदी लोलये आनी उपरांत सांग्यार व्हेल्लो IIT प्रकल्प सरकारान गुटलायलो। IIT आतां 70तले गुळेली मेळावले व्हरपाचो प्लान। मंत्रिमंडळांत शिक्को मोर्तब। प्रकल्पाक सरकार थंयची येणावळ खात्याची 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन दितलो। मंत्रिमंडळांत हेर निर्णयूय जाल्यात। घुमट गोयचे लोकवाद्य मात घराचे चामड्याचे न्ही। मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो। IITचो जो विषय आसा, IIT खरें म्हणजे 31 ऑगस्ट पर्यंत तांकां जागा जी आसा ही आमी डिक्लेअर करून दिवपाक जाय आसली। आमी सांगे आयज पर्यंत IITची जागा सांग्यार सुरू जातले हाज्या खातीर आमचोय प्रयत्न आसलो। आमी लास्ट पर्यंत प्रयत्न सांग्या वयली जागा IITक दिवची म्हणून केली, बट सांग्या वयल्याच काही लोकांनी जी जागा क्लियर करून दिली ना, जे कोर्टान गेले तेंच्यांनी NOC दिली ना, म्हणजे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आसुनूय बी आमी गुळेलीची जागा जी आसा मेळवले हांगासर। इट इज ऑलमोस्ट 10 लाख स्क्वेअर मीटर जागा आमची रेव्हेन्यूची आमची स्वताची लँड आसा। ती जागा 10 लाख स्क्वेअर मीटर जागा तांकां दिवपाचें आमी फायनलायज केलां। घुमट आतां गोंयचे लोकवाद्य ह्या वेळाचेर आनी आज चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येच्या वेळाचेर आज हें घुमट हें गोंयचें पारंपारीक वाद्य हेरिटेज वाद्य म्हणून अनाउन्स करता आसतना खूब बरें दिसता। हें जावप हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें। एक वेगळें ह्या इन्स्ट्रुमेंटाक एक वळख निर्माण जाल्ली आसा। तातूंत भितर आमी ऑलरेडी स्पेसिफाय केल्लें आसा आजच्या की घुमट वाद्य हें हेरिटेज इन्स्ट्रुमेंट जातलें विदावट लिझार्ड स्कीन। एक्चुअली ज्या वेळाचेर ट्रेडिशन हें आयलें त्या वेळाचेर ह्या घराचो किंवा आपल्या पोटाची वेवस्था करपा खातीर ह्यो सगळ्यो गोश्टी वापर करतात आनी खास करून आदिवासी जे लोक जे आसात ह्या संदर्भांतल्यान त्यो कांय गोश्टी करतात। प्राणी मित्र आसात, पर्यावरणवादी आसात, ह्या सगळ्यांचो थोडो विचार केलो आनी त्याच बरोबर आमचे फॉरेस्टाचो एक्ट जो आसा तातूंत वायल्ड एनिमल्स जी आसात किंवा ह्युमन बिईंग्स जे आसात तांकां मारपाक जायना ह्या सगळ्या गोश्टीचो आमी विचार करून आमी ताका गोट जी आसा त्या बकड्याचे पातळ स्किनीन ते सांदप अशें दवरलेलें आसा। आतां परत आनी एक प्रश्न उपस्थित, बोकडो म्हणून जनावर न्ही, आमी ताका मारना। घराचे चामडे घेवन कितली 15 वर्सांची ती चामडी आसात, अजुनूय ते लोक वता। पण हेजोच अशें न्ही की बाबा घराचे चामडे जो घुमट जर मेळ्ळे ते आमी सीज करतले अशातले कांय तातूंत आमी बरयलेलें ना। नव्या टुरिझम सिजना खातीर शेका वाटपाक CRZची मान्यताय मेळ्ळ्या। ऑक्टोबरात टुरिझम सीझन सुरू जावचे आदीं खंय शेका वाडटले। आज कॅबिनेटान पास जाल्ली सेक पॉलिसी ऑक्टोबर पयलीं तांकां पोजिशन दिवपाचें म्हाजो प्रयत्न आसतलो। CRZचें आमी परमिशन घेतलें, जे 10 वर्सां चड हेजे भितर आसात ह्या फिल्डा भितर आसात तांकां आमी 50% रिजर्व दवरला। दुसरें 10 वर्सां सकयल आसात, 10 वर्सां ते 5 वर्सां भितर आसात तांकां आमी 40% रिजर्व दवरले। 5 वर्सां सकयल आहात तांकां 10% दवरले। अशे रितीन तेंची कॅटेगरी आमी केल्ली आहा आनी ह्या रितीन तांकां हे लॉटरी पडटली आनी तांकां बिजनस करपाक मेळटलो। बाकी आमचे जे सॅक ओनर जे आसात तेंच्यांनी डिसिप्लीन दवरपाक जाय, बरे रितीन धंदो करपाक जाय, तेंच्यांनी डस्टबीन दवरपाक जाय, ओलो सुको कचरो सेपरेट करपाक जाय। कारण बेगर्स आनी तुजे जे वॉकर्स बिकर्स भोंवतात आनी ते तांकां आमी बंद करतलो जाल्यार त्या भुरग्यां कडेन ते उठ्ठात आनी त्या हेजे वयता सॅक ओनराच्या हेजे भितर वयतात।
ते आमकां आयडेंटिफाय करपाक तेंचे कडेन ID कार्ड आसपाक जाय. बेगर्स बिचाचे आसपाक ना, हेजेरूय तेंच्यांनी लक्ष दवरपाक जाय. बाटल्यो पितात, सोरो बिरो पितात, तांकां बाटल्यो व्हरपाक दिवपाक तेंच्यांनी पयलींच तांकां सांगपाक जाय, तुमी बाटल्यो थंय बिचाचेर पित जाल्यार तुमकां फायन पडटली म्हणून आनी तुमी भितर पडटले म्हणून. हें सॅक ओनरान तेजेरूय लक्ष घालपाक जाय. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. हुंवारांत गोंयाक खंय फटको बसला 170 कोटींचो. फक्त 9 कोटींचो न्ही, तातूंत शेतां, भाटां, गोरवां, घरां आनी बाकीचे मालमत्तेची लुकसाणय आयली. हुंवारग्रस्त तालुक्याचे पळोवणे उपरांत नवो आंकडो गोंयान केंद्राक लुकसाण भरपाये खातीर म्हूण कळयला. केंद्रा कडच्यान हुंवार पिडितांक पुराय 170 कोटींचो आदार येतलो म्हूण मुख्यमंत्री आशा धरून आसा. हुंवार पिडितांक सरकारान आतां मेरेन फक्त 2.5 कोटींचोच आदार केला. सरकारान पेडणे दिवचले केळी बागायतकारांक शुक्रारा लुकसाण भरपाय दिली. कांय सप्तकां फाटीं गोंयांत आयिल्लो उटंगार आनी हुंवारांत सरकारी प्रॉपर्टी आनी लोकांचे धरून खंय 170 कोटींचें लुकसाण जालां. शेतकी खात्यान 9 कोटींच्या लुकसाणीचो अदमास केल्लो, तो फक्त शेती बागायतींचो. गोंयान केंद्राक लुकसाणीचो रिपोर्ट दिलो. केंद्रा कडच्यान पुराय 170 कोटींचो आदार येतलो म्हूण मुख्यमंत्र्याक आशा. सेंट्रलाचो रिलीफ फंड जो आसा होका येवपाक बरोसो टायम लागता. ते येवन सर्वे करता. आमी ऑलरेडी कळयलां की आमकां जवळपास 157 crores ऑफ रुपीज फ्रॉम द गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आनी प्रायवेट प्रॉपर्टी आमी लॉस सफर केला. आमी मान्य पंतप्रधानांक पत्र बरयलां, होम मिनिस्टराकूय सांगलां. तांचो एकदां 6 म्हयने 8 म्हयन्या उपरांत येता. सो दॅट इज ट्रू. 170 crores दितले. आमी ज्या प्रमाणे लोकांक आव्हान केल्लें त्या प्रमाणे फर्स्ट EDC सगळ्यात व्हडली अमावंट म्हणटा तशी आमचे EDCचे चेअरमॅन बाब सदानंद शेट तानवडे हांच्या लिडरशिपी सकयल तेंच्यांनी 50 लाखाची मदत ही आमकां CM रिलीफ फंडाक दिल्ली आसा. हुंवार पिडितांक आतां मेरेन गोंय सरकाराची फक्त 2.5 कोटींची मजत पावल्या. इतले मजगतीं EDCन मुख्यमंत्र्याक CM रिलीफ फंडा खातीर 50 लाखाचो चेक दिलो. बुट्टेत 50,000 परस कमी लुकसाण जालां तांकां पुराय जाल्यार मायज लुकसाण जाल्ल्यांक 50,000चे चेक दिले. उरिल्ले पयशे तांच्या अकाउंटांत घालतले म्हूण शेतकी मंत्री बाबू कवळेकार मिडिया कडेन उलयलो. टप्प्याक जे केळीची लागवड, जे केळीची लुकसाण जाल्ली ताका आमी 296 लोकांक 296 लोकांक आयज आमी मदत करतात. आनी 296 भितर 256 हे पेडणे गांवचे आसात तालुक्याचे आनी 40 जे आसात ते बिचोले गांवचे आसात तालुक्याचे आसात. केळीक आमी पयलीं दिवपाचें इतलेंच की केळीची जी पिकावळ जायी तांकां चवथीक लागून खुबशे लोकांक तेजेर अवलंबून आसत की तेमी ती पिकावळ केळी विकून तेंगे चवथीचो खर्च जायी अशें काही शेतकऱ्यांनी आमकां तेन्ना उलोवन दाखयल्लें. भात म्हणटा तें मागीर मेळटा, सप्टेंबर ऑक्टोबरा नंतर पिकावळ जायी ती लुकसाण तांकां मेळटलीच. आनी आपले रिलीफ फंडांतल्यान CM रिलीफ फंड जो आसता तातूंतल्यान तेणें आमकां 1 कोटीचो प्रोविजन केलो. आनी आयज लगभग 94 लाख आमी आयज वाडटा. 94 lakhs आयज डिस्ट्रिब्युशन आमी करतात. आमी आयज दिला ते 50,000चे सकल जे कोणाचें लुकसाण जालें तांकां फूल अमावंट दिला. आनी 50,000चे वयर कोणा आसा तांकां आमी 50,000 पर्यंत दिला. उरलेले आहा ते आमी तांच्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर करता. दोनूय तालुक्यांत मेळून 296 जाणांक एकूण 94 लाख रुपयांचे चेक वाटले. ऐन चवथीच्या सिजनात केळीच्यो बागायती गेल्ल्या भाटकारांक म्हूण मदत दिल्या. भाता शेतांचो सिजन उसरा तांकां खंय आदार उपरांत तिसऱ्या पावण्यार. दिवचले 40 जाणांक चेक दिले. 9,09,000 रुपया पावले. दिवचले अजून 27 जाणांक चेक दिवपाचे आसात. तो आदार सादारण 6 लाख रुपयांचो. हांगा पयलींच खाणग्रस्त लोक जे आसात तांकां पयलींच त्रास जाल्लो आसा मायनी बंद जावन. आनी तातूंत भितर हांगा आमी जर थोडोसो हांकां वेगळो विचार करून जर तांकां आमी रेट वाडोवन जर दिली जाल्यार बरें पडटलें. आनी त्यातून आमी म्हणजे विचार करून आमी ज्या शेतकऱ्यांची जी मागणी आसा ती आमी रिवायज करून म्हणजे दिवपाचो. 40 लोकांचे 9,09,000 आनी 27 लोकांचे आनी उरला ते 6 लाखाच्या आसपास आसा. म्हणजे 15 लाख फक्त बिचोली जातले. घरा गेल्ल्या फामिलींक आनी केळी बागायतवाल्यांक सरकारान सध्या चवथ दुखलूंक कसो तरी करून आदार दिला. शेतां गोरवां गेल्ल्या शेतकारांक दूदकारांक चवथ सुक्यार. सरकारान 170 कोटींच्या लुकसाणीचो अदमास केला आनी तितलेय केंद्र सरकार दितले म्हूण सावंत सरकार आशेर रावला. गोंयचे तिजोरेंत खडखडाट. तातूंतच रानवटी वृक्षारोपण म्हूण केंद्रा कडच्यान आयिल्ले 238 कोटींचो आदार. ह्या फंडाचो सरकार कसो विलो लायता ताचेर सगळ्यांची नजर. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. संजीवनी साखर कारखान्याची संजीवनी उरली कडेक. सध्या सरकार उस्कारांचे उशेलाचो प्रस्न घेवन बसला. WRD, शेतकी खातें, PWD आनी सहकार मंत्र्याची शुक्रारा एकठांय बसका जाली. उस्कारांक खंय एप्रील मेरेन शिपणावळीक उदक जाय.
बंधारे, पंपिंग आनी हेर उदका स्त्रोत वापरून तांची उदकाची वेवस्था करची म्हूण हे बसकेंत थारला. संजीवनीचें सरकार कितें करतलो सध्या कांयच निश्चित ना, मात उस्कारांची वेवस्था करप चल्ल्या. आम्ही जर सगळे काही गोष्टी उदकाचो विषय जर तांकां जर सॉर्ट आउट जर करून दिलो, मुख्य विशय आसा तांचो उदकाचो, डेफिनेटली 50 ते 60,000 मेट्रीक टन म्हाका दिसता 2 वर्सां भितर घडोवपाची ते दिवपाचो तांचो प्रयत्न आसा. जोड मिटींग घेवपाचें कारण इतलेंच की ऊस उत्पादन करता आसतना शेतकऱ्यांक प्रॉब्लेम कितें जाता, शेतकऱ्यान ऊसाची लागवड वाडयल्यारच ते ऊस थंय पावपाचो न्ही. म्हणटकीर हें सगळें कॉर्डिनेशन सगळ्यांचें एकठांय जावनच हें ऊस उत्पादन वाडोवपा खातीर हें जाल्लें आसा. न्ही तेजेर चर्चा जाली न्ही आतां बाय एप्रील म्हणला न्ही ताणें. दिस इज नॉट न्यू स्किम्स. आमची स्किमी जाग्यार आहा. फकत आयकल उपरांत टू इन्क्रीज द कल्टिवेशन एरिया वी नीड टू अपग्रेड आवर ओन एक्झिस्टींग इन्फ्रास्ट्रक्चर, अपग्रेड करपाक, एक्सटेंड करपाक आनी इम्प्रूव करपाक. सो आमचो मोठो भाग आहा. अनलेस एंड अंटील वी क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर टू सप्लाय वॉटर फॉर शुगर केन कल्टिवेशन, कोऑपरेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर मे नॉट बी एबल टू थिंक फर्दर. त्या पासत आमच्या इंजिनियरांनी सगळे नोंद करून गेले आसा, रिपोर्ट गेल्लो आसा आनी इमिजिएटली वी वील सी दॅट हाव टू इम्प्रूव ऑन प्रायोरिटी. आमची प्रायोरिटी आसा हेर कामां, बट वी वील गिव प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर सेक्टर, पर्टिक्युलरली द शुगर केन कल्टिवेटर्स. पणजेंत मोटारी खातीर आतां पे पार्किंग लागू जातलें. महानगरपालिकेन घोशणा केली. ऑक्टोबर मेरेन सगळी प्रक्रिया जावन पे पार्किंग सुरू जावंक शकता म्हूण महापौर उदय मडकयकारान पणजे यो वच करतल्यांक शिनाल दिला. मिरामार सर्कल ते शारदा मंदिरा मेरेन हे नवे जागे पे पार्किंगा खातीर नोटिफाय जाल्यात. पयल्या एका वराक 20 रुपया आनी फुडल्या प्रत्येक वराक 15 रुपया चार्ज करपाचो महापालिकेचो प्लान. आम्ही जे जागे मागलेले जे नोटिफाय जावंक नासले पयलीं ते नोटिफाय करपाक फ्रॉम डावन द रोड टू ओल्ड सेक्रेटरी म्हणजे मामाय कामतच्या घरा पर्यंत आनी फ्रॉम मिरामार सर्कल टू शारदा मंदिर हे 2 जागे नवे आमी नोटिफाय केल्या पे पार्किंगेक. आनी सद्या आमी 18 जून रोड आनी AB रोड हो आमी पे पार्किंग घेवपाक आसा. ताचो रेट जाला कितें, रेट आमी पयर रिवायज केला आनी तो नोटिफाय जाला तो रेट ओल्ड रेटीन जाला. जो पयलो रेट आसलो पळय पयलीं पे पार्किंगेचो तोच रेट तेंच्यांनी नोटिफाय केला. म्हणजे आमी ऑलरेडी आज पयचे मिटिंगेचे मिनिट्स केला आनी तो रेट जो आसा तो 20 रुपया पर अवर आनी नोटिफाय केला तो रेट जाला 20 रुपया 4 वरां आनी एडिशनल एवरी अवर आमी केला 15 रुपया आतां आनी तेंच्यांनी नोटिफाय केला 10 रुपया. म्हणजे आमी तो रिवायज रेट चड करून आज एखादें जायना जाल्यार आमी सोमार मार सुटी बुधवार पर्यंत तांकां परत लेटर वतलें की रिवायज रेटीन नोटिफिकेशन काडपाक. आनी टेंडर प्रोसेस एक कसो धरला आमी 1 म्हयन्याचो टायम. म्हाका दिसता बाय सप्टेंबर एंड जर सगळे परमिशनां बी परत बरे भशेन मेळ्ळी जाल्यार बाय ऑक्टोबर पे पार्किंग सुरू जातली पणजेंत. गोंय धरून पुराय भारताची दर्यादेग पाकिस्तानी प्रशिक्षीत आतंकवाद्यांचे दर्यावट्या घुसखोरीचे इनपुटाचेर हाय अलर्ट आसतना शिवोले एके ट्युरिस्ट हावजबोटीक अकस्मात उजो. अलर्टाचेर आशिल्ल्या शिवोले कोस्टल पुलिसांची धांवपळ. नेमकी कित्याक लागून बोट लासली तें कळना. पुराय बोटीचो गोबोर. पुलीस कारण सोदतात. शिवोले ते सुवातेर कोणूय बोटी नांगरून दवरता. नुस्त्याचे बोटीक अपकीर्त जायत म्हूण शिवोलच्या नुस्तेकारांक हुस्को. हो दर्यांतल्यान उज्याचो लोट आनी धुवर ह्या हावजबोटीचो. कशे तरेन कांय खिणा भितर लाखांनी रुपयांची बोट पेटून काबार. फायर ब्रिगेडीन उजो पालयलो खरो, मात लुकसाण जावपाचें तें जालेंच. आतां येदी व्हडली बोट कशें कितें पेटली, तो अपघात काय घातपात हो प्रश्न उप्रासला. हावजबोट रजिस्टर्ड आसा सुरेश अगरवाल आनी सर्वेश धोणाच्या नांवार. एकलो गोंयकार, एकलो भायलो. बोट खंय टुरिजम एक्टिविटींक वापरताले. सध्या ऑफ सीझन, रोखडोच सीझन सुरू जावपाचो. बोटीचेर खंय 2-3 जाण मेस्त दुरुस्तीचें काम करताले. उजो लागलो म्हूण कळटना तांणी पुलिसांक सांगले. उजो कसो लागलो ताचें कारण कळना. उजो लागलो म्हूण कळटना तांणी पुलिसांक सांगले. उजो कसो लागलो ताचें कारण कळना. उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून अपघातान लागलो काय घातपात काय आनीक कितें हाची सांज मेरेन तरी कसलीच ठोस म्हायती पुलिसां कडेन नाशिल्ली. पुलिसां फुडें हें आव्हान. सध्या गोंय धरून देशाचे पुराय दर्यादेगेक टेरर अलर्ट आसा. नौदळ अलर्ट आसा. हे पयलीं दर्यादेग वाठारांत गोंयांत खापे आतंकवादी रावूनय गेल्यात.
घडणूक घडल्या खरी, मात अशे तरेन प्रायव्हेट बोटी खंयचे खंय नांगरून दवरतात. असले बोटींनी नुस्तेकारांच्या बोटीचेर अपकीर्त येत म्हूण थळव्या नुस्तेकारांक भय. बोटी दिल्ले कारण सगळ्या गाडयांची बोटी हांगा चलता हांगा आनी सगळ्यांक लोकांक त्रास जाता. आतां पळय थंय घरान ना म्हूण सांग, घरा आसले लोक हांगा खंय धांवतले आसले लोक, आनी हे बोटी हांगा नागून दवरता. हे कशें कितें दागून दवरता, तांकां डोकान घालूंक जायना बोटी. हे हांगा पोट भरता आनी लोकांचे आतां पळय हे भायर सगळे बोटी दागून दवरले, कोणाक काटाय मारूंक मेळना. लोक कितें करपाचे हांगा. आनी फाटल्या दिसांनी आतां उदीक गेल्या लोकांचे हाल जाले आनी हे बोटी लोकांचे हांगर भायल्यांचे बोटी येवन हांगर हे करता आनी अशें जळप म्हणजे दिसा उजवडी जळप म्हणजे कित्याक लागून तिंगसान मनीस आहा तेजे मनशांक खबर ना जाता कितें तेन्ना सोमतें तेंच्यांनी बंद करून जाल्लें. उदीक आहलें न्हू, उदीक मारूंक जाल्लें न्हू, मातशें कितें जळलें जालें. मात ते बोटीक नेमको कसो आनी कित्याक लागून उजो लागलो हाची जाप मेळे मेरेन पुलिसांच्या सुटकेक स्वास ना. चड करून पुराय राज्य आनी दर्यादेग हाय अलर्टाचेर आसतना हे प्रकरण कोस्टल पुलिसांक तडीक लावप चुकना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी विनोद मेथर. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. डीटीन MBBS एडमिशनात अर्थीक मागासाचे नांवान घाल्ल्या घोळाचेर जाप विचारूक म्हूण गेल्ल्या काँग्रेसवाल्यांचेर डीटीच्या संचालकान आवाज चडयलो. संचालक विवेक कामतीन आवाज चडयतनाच घेराव घालूंक गेल्ल्या काँग्रेसवाल्यांचो सूर बदल्लो. जनरलात अर्थीक मागास वर्गाचे कॅटेगरीचे नांवान गुड्डुलसांव करून मुख्यमंत्र्यान आपल्या पुतण्याक मेडिकल एडमिशन दिला म्हूण काँग्रेसीचो इशू. ताचेर डीटी संचालक जाप दिना म्हूण लज वता मुख्यमंत्र्याची. 3 लाख आणि 8 लाख म्हणता बरोबर आसा. 3 लाख फॉर डिफरंट पर्पज. दॅट वॉज नेवर फॉर रिझर्वेशन. रिझर्वेशन त्याच्या पयलीं नासले. त्याच्या पयलीं नासले. EWS नाशिल्ले. लोकांनी डायरेक्ट तुमचेर एक्यूज केला की सीएमाचो सोयरो कोण तरी सोयरो. आम्ही सीएमाचो सोयरो म्हणून कोणा सीट दिना. एक्यूज केला तुमकां आणि तुमकां लागून सीएमाची बदनामी जाता. तुम्ही क्लॅरिफिकेशन दिया घेऊन भुरगे आयिल्ले आम्ही तांची उजीर एडमिशन केला. पण ही कोणेच सांगला कोण रिक्वेस्ट इतको तुम्ही मातशे आरोप लागला पळय एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर very clear what we have done and what we have not done. म्हजे नाव स्पॉइल जातले मरे. हांव ओनूच्यान एडमिशन करना. हांव 20 वर्स जाली. 15 वर्स चड जाली. सांगली न्ही तू म्हजे नाव बदनाम करनाका क्लॅरिफाय कर म्हणून हांव क्लॅरिफाय करता. क्लॅरिफाय कर खबर आसा एप्लिकेशन करता 3 लाख 8 लाख नॉट खबर आसा. I don't want to go. तुका जर सांगले हे तुका सारखे तू परफेक्ट जाता. क्लॅरिफिकेशन म्हणटा तुका दिसता तू क्लॅरिफिकेशन इज टेकन मेबी इज टेकन एज ऑफेंस. If I tell you this is the fact, person can get offended. I don't want to enter into that. चवथ तेकली तशी मार्केटाच न्ही गोंयचे शाळा हायर सेकंडरीनी चवथीचे बाजार भरले. नित्याच्या बाजारकारांचे न्ही स्कुलांची भुरगीच बाजारकार. बाजाराक नेवऱ्यो माटोळेचे सामान फळ फळावळ धरून सजावटी मेरेन चवथीचे सगळे सामान. भुरग्यांनी जमता तशें गिरायकूय केलें. कांय शाळांनी चवथीची सुटी सुरू जावचे आदले दिसा गणपती पुजले. शाळांतली चवथ. बांबोळे कुजिराचे हेडगेवार हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांनी जाल्यार 70 होणा शाळेच्या भुरग्यांनी चवथीचो बाजार दवरिल्लो. जे शिकता प्रॅक्टिकल अनुभव हो तांकां मेळचो म्हणून हो बाजार जो आमी ऑर्गनायज केल्लो. आमकां खूब मजा येयली. आमी जे कितें बुकांनी शिकता तें आमकां खऱ्यांनी कशें रियल लायफान एक्सपिरियन्स करपाक मेळ्ळें. खऱ्यांनी खूब मजा येयली. We had a lot of customers, a lot of them who really appreciated our efforts and who really wished to purchase more and more. लोकांची मार्केटिंग करता ते कशें पळयताले पूण आयज आमी आपूण जावन विकला. सो आमकां तो सुद्दां एक्सपिरियन्स मेळ्ळा. सो हो एक प्लॅटफॉर्म जे आमकां वेगवेगळे एक्सप्लोर करूंक शकता. खाने का पीने का वहाँ पे खाने का भी रखा हुआ है. मैंने जितना भी सामान लाया था सब हमको मिलने मिला. बाकी स्कूल में कैसा होता है कि खाली ऐसा सिखाते बस. हम लोग प्रैक्टिकल करने को मिला आज. शेरवाडा हरियाणा तांदूळ मसाला आणि
फर्स्ट टाइम करताय आम्ही बरी गोष्ट म्हणजे जेणेकरून भुरग्यांक आपले स्वता पाय म्हणजे हेचो अर्थ कळटलो. हो बाजार डे आम्ही स्कुलान आमच्या आयोजित करपाचो केल्लो पण आमचे चेअरमॅन म्हणपाक भायरच घेवया म्हणजे लोकांक अट्रॅक्शन आणि लोकय खरेदी करू शकतलो. जी बाजार डेची कल्पना हे भुरग्यांक अनुभव येवचो म्हणून हो बाजार डे भरलेलो आहा. एकंदरीत हांगासर व्हडा हांगासर म्हाका आत्ताच कळ्ळें की हांगासर बाजार भरला म्हणून पण बाजार भरला तो कोणाचो तो कळप नासलो पण जेन्ना हांगासर येयलो तेन्ना कळ्ळें की हे लागता भुरग्यांनी हे केल्लें आसा. आमचे भुरगे आनी हांकां भुरग्यांक एक आवड निर्माण जावपाची हो आमचो तांकां मोटिवेट करपाचें आनी येणाऱ्या काळान भुरग्यांनी खंयच लाचपाचें ना. असलो बिझनेस हो तो बिझनेस करपाक लाचपाचो ना हो मेन आमचो मोटिवेशन ताका करपाचें आनी हो मेन आमचो उद्देश आहा. फोंड्यांत दुर्गा भाटांतले गुरुकुल अकादमीत गणपती पुजलो, आरती केल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रोडक्ट. बरो स्टायलिश खेळ आणि सातत्यान जैत जोडपी भारतीय टीम फुडल्या 2 वर्सां भितर तयार जातली असो विस्वास क्रोएशियांतल्यान आयिल्लो फुटबॉल कोच इगोर स्टिमाचान उक्तायला. स्टिमाचाच्या मार्गदर्शना खाला गोंयांत 2 सप्तकाचो प्रॅक्टीस कॅम्प घेवन भारतीय पंगडान ओमाना आड पयल्या मॅची खातीर तयारी केल्या. वर्ल्ड कप क्वॉलिफायरांत खेळूंक तयार जाता आसतना स्क्वॉडांत बरेपैकी आत्मविश्वास आसा. स्टिमाच गोंयचे मिडिया कडेन उलयलो. How big a challenge would Oman pose for him? It's a very big challenge. It's very big challenge because we don't have positive score. We don't have score at all with them. Out of 7 games in the past, we never won. We had some draws, but in friendly games, we lost all official games. Last 2 were 3-0 3 years ago and 2-1. 8 months ago, I think we played before the Asian Cup a friendly game which was a draw. Friendly games cannot tell you much. But we are very confident, so we'll see what the game is. You're confident it will be interesting football against Oman? I think it's going to be a very interesting game. Very interesting game. Because we have something to offer now, and it's not about kick and chase. You know, it's about some different approach. The approach to the game and creating environment of champions and winning environment brings positive things into the dressing room which can produce results whoever you play against. And that's the mentality we are building up here, you know. So with respect to that, how's the morale within the squad? What are the boys? How upbeat are they? Very confident. Very confident. Not overconfident. We are building up our game. We exactly know what we need to do, when we need to do certain things, and why we're doing those things. More important, I mean, there is nothing more important than result, of course, but I have 2 aims here with the Indian team. Of course, my aims are produced by the wishes from the Indian supporters. They want our team to play exciting football and win the games. And these are my aims. I need to please them. So my work is based on everything which will produce that India starts playing exciting football and winning games. Is that going to happen tomorrow? Realistically, no. Is that going to happen in the near future? Maybe. Is that going to happen
in 2 years' time, I'm quite sure. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आणि प्रुडंटाचे वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.